ब्रेस्तार 21 सप्टेंबर सांत माथ्यू धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार। मुखेल वड सगल्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा, तशेंच तुमच्या आपोवण्यांक एकूच बरवासो। नियाळाक आदार स्फूर्ती दितलें गायोन, हे पवित्र आत्म्या तूं जाय आमकां, ह्या तुज्या बळान आनी शक्तीन, हे तुजे शांतीन मोगान। दर एका क्रिस्तांवाक आमकां आमच्या पवित्र स्नाना दिसा पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी आमच्या तिरावणी संस्कारा दिसा तीर जाला। आमी मागतांव तितले फावट पवित्र आत्म्यान आमी भरतांव। पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता ते भाशेन आनी बरवासो दवरून आमी जायतें बरें केलां आनी बरें करीत आसात। आमकां देवान जायते वरगूण दिल्ले आसात, दर एकल्याक वेगवेगळे वरगूण। हे वरगूण वेव्हारांत घालून आमी एकवटान रावन सोंसणिकायेन आनी खालतेपणान जिवंक शिकयता। आयचीं वाचपां चड आदाराचीं आनी शुभ वर्तमान परगडटल्या आमच्या यादनिकांक तेंको सहकार दिवंक उत्तेजन। शुभ वर्तमानान जेजून मातेवाक आपयलो, वायटवे म्हूण लेखताले तांचे बराबर आमचो जेजू जेवलो, तांकां बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक नमुणो जालो आनी फुडें शिडकायल्लें योद नाका म्हाका दया जाय हेंवूय करूंक जेजू तुका आनी म्हाका आपयता। मोबायल आनी व्हॉट्सॅप थोडो वेळ कुशीन दवरून कोणाक तरी बऱ्या मार्गार हाडूंक वेळ दिवया। जेजू म्हजो तसोच तुजो हात सोदता, आसात काय आमी तयार? म्हजो ताराव देवाच्या उतराचे स्फूर्तेन आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पातक्यांक जेजूशी हाडूंक वावुरतलो।